बुधवारा मुरगांव नगरपालिकेची 2024-25 अर्थसंकल्पीय बसका जाली। हे बसकेत 15 कोटी रुपयांचो अर्थसंकल्प पास जाला। तशेंच दिसवाड्यार काम करपी कामगारांचो पगार 700 रुपया वयल्यान 1000 रुपया मेरेन वाडोवचो निर्णय घेतलो। तशेंच मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी सांगले। त्यांनी दाखवलेले की 15 कोटी सरप्लस म्हणून पण आम्ही जेन्ना डिस्कशन केलें आपण खंय तरी वयर सकयल कमी जाल्लेलें आसा, पूण खरोखरच बजट एकदम बरो प्लेस केलेलो आसा। आमी हो सरप्लस कित्याक लागून म्हणटा, हेतून एक मेजर बरें डिसिजन घेतलेलें आसा की चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सनांनी आमचे आख्खे ऑफिसर्स फिल्डाचेर देंवतात आनी जे एसेसमेंट करतात पर्सनली वचून डेली। आयज सुद्दां आपलो स्टाफ आमचे एसीओ आनी अकाउंटंट आसा पर्सनली थंय एसेसमेंट करता। जे एसेसमेंट केले म्हणटकूच ज्या जाग्याचेर 100 रुपया आहा पळय ते आमकां 500 रुपया मेळपाची संभावना जे टॅक्स जे रिएसेसमेंट केले आपण। सो तो आमकां एक चान्सीस आहा आमचे रेवेन्यू वाडपाक। इतलेंच न्हू जाल्यार आमी हांगा वास्कोकार सगळ्यांक खबर आसा की वास्कोन जे नेवी आहा तो नेवी मेजर प्रॉब्लम जाल्लो आसा आमकां। ते बारीक कसले बारीक सुद्दां एक कंपाउंड वॉल सुद्दां बांदतलो जाल्यार आमकां तेंचें परमिशन घेवचें पडटा, हायटीचें परमिशन घेवचें पडटा। वेरेज इक्वली रेसिप्रोकल पळयतलो जाल्यार नेवी जे आपली बिल्डिंग्स बांदता ते कोणाचेच परमिशन घेयना। तेंच्यो 7-7 फ्लोरची बिल्डिंगी आसा आनी नेक्स्ट टू रनवे कडेन आसता, तेंचें परमिशन कोण घेता? आमी बारीक सुद्दां खंयचे केल्यार आमी टॅक्स घालतात, तेंचे बिल्डिंगेक टॅक्स कित्याक घालूंक ना? सो आमी तो एक इश्यू घेतलेलो आसा आनी तो एक टॅक्स घालपाक लायला। बऱ्या हितून एक बरें दिसलेलें की चेअरपर्सनान आमकां इन्विटेशन सांगलां की बाय मंडे किंवा ट्यूजडे नेवीकारांक स्टेक होल्डर्सांक कोण आहा पळय तांकां आनी कावन्सिलाचेर रिगार्डींग ओन्ली एकूच टॉपिकेचेर की नेवीचेर आमी टॅक्स इम्प्लिमेंट करूंक शकता काय टॅक्स घालपाक जाय आनी तेजें गार्बेज कलेक्शन कशें करता खंय करता पळय हेचेर आमकां एक रेवेन्यू तांकां बसोवपाकूच जाय आनी तेजेर आमी डिसिजन घेवपाक परत मिटींग आपयला। हे दोन आमचे बजेट मिटींग जेन्ना समज जाले जाल्यार आमकां खरोखरच आमचें बजेट म्हणजे तें सक्सेसफूल जातलें। तेच आमचें आतां आमकां कळ्ळें आनी जसो हांवें मागीर थंय फोन मारलो तेच्या वरून खंय बाबा ऑलरेडी एमपीडी तेंच्या वांगडा खंय एग्रीमेंट असो केला सायन मारला म्हणून ती तरी रॉंग गजाल आसा। कित्याक इतलीं वर्सां आमी जेन्ना व्हरताले आमच्या डिरेक्शनसून त्या जाग्यार व्हरप म्हणजे आमकां खंय तरी लॉस आहा म्हणून आमी आतां हेचेर एक्शन घेतलें। आमी ऑलरेडी आतां ह्या आयजूच लेटर करपाक लागला म्युन्सिपाल्टीकूय आनी आमी एक्झिक्युटिव्ह लेटर करतले बाबा हे तुमकां म्हणटा कित्याक आमच्या हालीं तेणी पेमेंटाचें आमचें जें पेंडींग आसा तेच्या मागीर हें जावप म्हणजे बरी वायट गजाल आहा, तेचेर आमी कारवाय करतले। तरी एक्चुली आमकां आयज प्रावड फिलींग जाला बाबा इतलीं वर्सां जे लेबर काम करता जाले 16-15 वर्सां जालीं आनी तेंची सॅलरी खंय 17-18 हजारूच आसलेली। आयज खंय तरी आमी तेंकां एक बरें एक हें दिली की बाबा तेंची सॅलरी 1000 रुपया दिसावडो जावनी म्हणून ते खंय तरी 25 ते 26 हजार तेंची आतां जातली। आनी खरेंच तेंच्यांनी आमकां आयज खरें आमची जी म्युन्सिपाल्टी चलता ती तेंच्या हेचेर चलता। जे आयज आमचे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसा म्हणून ही म्युन्सिपाल्टी चलता आनी ते खरेंच बरें काम करता आनी त्या खातीर ते डिजर्व आसा म्हणून सगळे कावन्सिल हेचेर मान्यता दिली आनी बरी गजाल बरी आसा।